गोंयान दिल्यात ती आधार कार्डां सारखी आसात काय बोगस ती तपासून पळोवची म्हूण पिळन सिटीजन फोरमान केंद्रीय गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदेक पत्र बरयला। बोगस रेशन कार्डाच्या आदारान आधार कार्डां आनी बोगस आधार कार्डाच्या आदाराचेर बोगस रेशन कार्डां विदेशी लोकांकूय दिल्यात असो आरोप फोरमान केला। बोगस आधार कार्ड बाळगुपी लोकांक सरकारी येवजण्यांचो लाव जावचो न्ही म्हूण फोरमान सध्या आधार कार्डाचो विशय लावन धरला। Former Deputy Registrar General Census and Tabulation S.P. Sharma said, the card containing unique identity UID number mentions it is not a proof of citizenship. Yet, Aadhaar has been made compulsory for accessing government schemes, including direct benefit transfer for opening a bank account and getting a driving license. So those who are not Indian citizens can also benefit from government schemes. UID has brought foreigners on par with Indians. Who says this? This is said by the former Deputy Registrar General of Census and Tabulation, Government of India. So what we had said is also being said by this person who has officiated as a Deputy Registrar General of Government of India of Census and Tabulation. So our worry has to be addressed immediately, otherwise it could have a cascading effect both on the social security measures which are being adopted in the state and on the security front. So therefore our memorandum which we have made to Honorable Union Home Minister has to be looked into both from the angle of social security measures not being derailed and on the security aspect, because otherwise this situation can create a big problem for this state and this country. And as early as in April 2013, this issue has been raised of ration cards being purchased in Kalangut by BJP's own MLA Michael Lobo. प्लास्टिक बंदीचो सगळ्याक बोवाळ पडिल्लो आसतना वाळपय बाजारांत मात प्लास्टिक पिशव्यो मोठ्या प्रमाणात सर्रास दिवप चल्ला। अधिकारी फकत दोळ्याक उदक लावंक धाडी घालतात, मात तांची फाट जातनाच प्लास्टिक पोतयो सुरू। प्रुडंटाच्या खबराकारान जेन्ना हाचेर अधिकाऱ्याक जाप विचारली तेन्ना थातूर मातूर उतरा शिवाय कांयच मेळना। पळयात देवेंद्र गांवकर आनी अविनाश जोशीचो रिपोर्ट। सध्या सगळ्याक गोवा चकाचक मोहीम चल्ल्या। गोंयांत सध्या 40 मायक्रॉन्सा परस पातळ प्लास्टिक पोतयो वापरपाक बंदी आसा। बाजारकारांक कायद्यान प्लास्टिक पोतयांनी फळ भाजी विकपाक मेळना। वाळपय बाजारांत मात हे कायद्याचेर दाखय लिपय चल्ला। मामलेदाराचे अधिकारी येतात, मोजके लोकांक तालाव मारतात, कारवाय जाली म्हूण दाखयतात, तांची फाट जाली काय बाजारकार परत पोतयो भायर काडटात। प्रुडंटाचे टिमीन स्वता ही गजाल कांय वेळ थंय रावन पळयली। 6 जाणांचे मारले। 6 जाणांचे मागीर तुमकां कितल्योश्यो पिशव्यो मेळ्ळ्यो तेंच्या कडल्यान? आमकां पिशव्यो कमीच कमी अर्द किलो तरी मेळ्ळ्यो। दर मंगळाराक तुमी दर बाजाराच्या दिसा तुमी हांगा अवेरनेस करता, त्याचो रेड मारता तुमी दर मंगळाराक अशें म्हण न्ही, आमकां ऑर्डरीज तशी आसा, सोमार मंगळार बुधवार करची पडटा आमकां, मागीर शुक्रारा आमकां रिपोर्ट धाडचो पडटा, विकली रिपोर्ट धाडचो पडटा। रिपोर्ट म्हणजे आमच्यो एवरेज अमकोच अशें म्हण न्ही, केन्ना 2 जातात, केन्ना 4 जातात। हांगा कितें जाता सांगता म्हणल्यार ते रोखडे म्हाका रोखडें कळटा, आमी येयले म्हणून रोखडें कळटा, मागीर ते लिपयता। हय तशें करपाक शकता, तशें आमकां स्पेसिफिकली कांय सांगूं ना आनी कांय ना, पयलीं सारकें करतात, पयलीं सुद्दां तशेंच चलत येयलां। सरकारान हायवे आनी हेर महत्वाचे मार्गां कडेचे प्लास्टिक उखलपाची मोहीम सुरू केल्या। सरकारी यंत्रणा घालून दिल्ले चकाचक करपाक वतात, मात फाटल्यान परत खचाखच। बाजार करतल्यांक पातळ पोतयो घेवंक आनी वापरपाक कायद्यान बंदी आसली तरी तसल्यो पोतयो बाजारांनी येवप आनी विकपूय अजून बंद जाल्ले ना। वाळपय तर नाच। चलचित्र खबराकार देवेंद्र गांवकारा वांगडा अविनाश जोशी, प्रुडंटा खातीर। आता पळया गोंयांतल्यो हेर वाठारांतल्यो घडामोडी। आमी जनगणना कॉमेस केली, आमगेल्या समाजाची जनगणना कॉमेस केल्या, फॉर्मां बिर्मां सगळीं वाटल्या आनी ती आमकां आतां मेळपाची आहा। तितूंतल्यान आमकां सगळे समाजाचो रिकॉर्ड मेळटलो आनी त्या भाशेन आमी तो मुखार घेवन वयतले। गेल्या वर्सा पयले स्नेह संमेलन घेतलें समाजाचें आनी तातूंत हांवें उर्बा आयली की आमचो समाज खंय आसा, कितें आसा। एकंदर पळयल्यार ताजे पयलीं एकूच स्नेह संमेलन जावन आशिल्लें आनीक
आमचो समाज ल्हान आसल्या कारणान आमी एकमेका कडेन आमची वळख आशिल्ली पूण एकठांय केन्ना येनाशिल्ले त्या खातीर आमी हे स्नेही संमेलन घेवपाक ठरयलें. Annual Pre-Sanjav Bash 2013, which will happen on 26th of this month, that is Sunday, at Park in Kandolim. We did this event last year and we got a very good response. And this time we are doing it in a bigger way. And this event is just a promotional event to promote culture, Sanjav in Goa. We'll be also doing an event called Sanjav Party on 24th of June. That's the main event. First time in India, and that too in Goa, Marg Conference on Citizenship and Civic Sense at the Municipal Hall, Sanskriti Bhavan, part of Panaji, Goa, on Sunday, the 26th May 2013, 9:30 a.m. to 5 p.m. The following issues will be taken up for discussion by the social activists, including youth. Why it was that Acharya Kakasaheb Kalelkar used to call Goa a land of virtuous people, a Punya Bhumi? Are we really citizens or simply voters? Do Goans lack civic sense? Would an institute for citizenship and civic sense education in Goa make citizens out of students? हे 4 issues आम्ही घेतले डिस्कशना खातीर. हो इन्स्टिट्यूट म्हळ्यार कितें आनी हो इन्स्टिट्यूट जो आसा तो हिंदुस्थानांतलो पयलो जातलो. ताजो प्रोजेक्ट तयार जाता 5 कोटी रुपयांचो. ताजो प्रोजेक्ट तयार जाता. इतल्यान हे खबराचित्र हांगा सोंपता. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.